पावसाचा सण म्हाका भरपूर आवडटा आणि ह्या पावसाच्या सणान बाकीपा बोरकारांची ही कविता. मंद असावे जरा चांदणे, कुंद असावी हवा जराशी, करुणा भरल्या मुकाटपणी आणि तुला धरावे जरा उराशी. तुमकां कळ्ळें आसतलें की आमी बोरये ह्या गांवांत आयल्या आणि ह्या गांवाचे तेंगशेर आशिल्ले सिद्धनाथचे देवूळ ह्या गांवाची सोबीतकाय आनीकूच वाडयता. नमस्कार, जरा हटकेच्या आयच्या भागान आमी आयल्यात बोरये ह्या गांवांत. देऊळवाडा हांगासर आमचो आयचो भाग रंगतलो. नमस्कार. नमस्कार. प्रतिभा फ्रेंड सर्कल बोरी यांच्यातर्फे राघवेंद्र स्वामी सभागृहात सारिका शिरोडकर आणि तिच्या जरा हटके टीमचं स्वागत सुस्वागतम. थँक्यू सो मच. सुंदर अशा फुलांनी आमचे स्वागत झाला आणि ओळख करून घेऊया आमच्या आयच्या भागातल्या दोन ग्रुपांचे. आमचो पहिलो ग्रुप आसा ग्रुप ए आणि दुसरो ग्रुप आसा तो ग्रुप बी. सुरुवात करतले आमच्या पहिल्या राऊंडाक जो आसा आमचो फुगड्यांचो राऊंड. आज पळोवया फुगड्यो खंयच्यान फुटता त्यो आणि कसले मजेशीर आमकां प्रश्नांची उत्तरां मेळटा ती. सुरुवात करूया आमच्या पहिल्या राऊंडाक फुगड्यांच्या राऊंडाक. आमच्या बरोबर आसा टीम ए ची कॅप्टन. नाव सांगा तुमचे. हांव शुभदा भट बोरकर. कितें करता. हाऊसवाईफ. हॉबीज कितें करपाक आवडटा. कुकिंग. ओके, तांकां कुकिंग करपाक आवडटा, गार्डनिंग करपाक आवडटा. भुरगेपणान कितें करपाक आवडटालें. शाळेन बी आसतना खेळपाक आणि एक्सरसाइज. आता पळोवया आमची दुसरी कॅप्टन जी आसा टीम बी ची कॅप्टन. तांचें नाव आयकून घेवया पयलीं. नाव सांगा. अक्षता अभिजित भट. तुम्ही कितें करता. हाऊसवाईफ. तुमचे हॉबीज कितें. कुकिंग, फिरपाक आवडटा. आणि स्कुलान कॉलेजीन आसतना कितें आवडटालें करपाक. खेळपाक. ओके, सो हेच भुरगेपणाचे आमचे जे खेळ आसा ते खंय तरी आमच्या जबाबदाऱ्यां खातीर आमी खंय तरी विसरून वता आणि ते खेळ परत आमच्या जिवितान परत हाडपाक आणि ते हास्य आमच्या तोंडाचेर परत हाडपा खातीर आमचो हो गेम शो जरा हटके. तर आमी आमची सुरवात करतली पहिल्या राऊंडाक जो आसता आमचो फुगड्याचो राऊंड. ओके, सो दोन्ही कॅप्टनाक आमी मुखार आपयतात. फुडें यात. बजर प्रश्न. पयलो प्रश्न तुमकां वतलो आणि उत्तर येता जाल्यार तुमी क्लॅप करपाक जाय आणि तेन्ना आमचो राऊंड सुरू जातलो. फुगड्यांचो राऊंड. फुगड्यो भरपूर फुटतल्यो आणि त्या फुगड्यां बरोबर तुमकां प्रायजां मेळटली. सो पहिल्या राऊंडाचो आमचो पयलो प्रश्न. 200 रुपयाच्या नोटींचेर आणि 2000 रुपयाच्या नोटीचेर गांधींचो फोटो आसा. 500 रुपयाच्या नोटीचेर खंयच्या लिडराचो फोटो आसा. ओके, हांगासर बजर दामला. गांधीजीचो. उत्तर दिला गांधीजी आणि उत्तर सारकें आसा. टीम बीन आपलें अकाउंट ओपन केला हांगासर आणि तांकां मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश. कॉंग्रेच्युलेशन्स. आणि प्रश्न वता फुडल्या पार्टिसिपंटाक. प्रश्न तुमकां. माया नगरी खंयच्या शाराक म्हणटात. उत्तर तांच्यांनी दिवपाक जाय. माया नगरी खंयच्या शाराक म्हणटात. पणजी शहर म्हणटा. मे बी म्हणटा आसत पण उत्तर चुकिल्लें आसा. हांगासर कोणाक उत्तर खबर आसा. उत्तर चुकलां. हांगासरूय पणजीत उत्तर दिला. आमी ऑडियन्सान विचारुया. मुंबई, बॉम्बे. उत्तर दिला मुंबई आणि उत्तर सारकें आसा. नाव सांगा. म्हजें नाव संतोष प्रभुदेसाय. आणि संतोष प्रभुदेसाय हांकां मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश. कॉंग्रेच्युलेशन्स. परत एक फावटी कॅप्टनाक फुडें आपया. प्रश्न आसा टावन अँड कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टर गोंयचे टावन अँड कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टर कोण आसा. येता जाल्यार दोगीन ताळी मारात. दोन्ही कॅप्टनाक उत्तर येना. ऑडियन्सान कोणाक उत्तर खबर आसा. विजय सरदेसाई. उत्तर दिला विजय सरदेसाय आणि उत्तर सारकें आसा. नाव सांगा. विश्वंभर देवारी. आणि विश्वंभर देवारी हांकां मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश. कॉंग्रेच्युलेशन. सध्या टीम बी कडे 200 रुपया आसा. टीम ए कडे अजून कांय ना आणि दोन्ही कॅप्टन मातशे टेन्शन आसा. प्रश्न इतले नाका म्हणटात ती. सो प्रश्न जर नाका तांकां आमी टास्क दितली आणि एज युजल सगळ्यांक खबर आसा टास्क म्हणल्यार काय आमचो कितें आसता तो. टास्क कितें आसतलो सांगा. डान्स. ओके, सो दोन्ही कॅप्टनाक आमी मुखार आपया आणि पळोवया की दोन्ही जी कॅप्टन आसा ती आमकां आज कसलो धमाकेदार डान्स दाखयता करून ती.
ए मी बायकोली सोरीला मुंबईच्या किनारी अगं मरतुल बायकोली सोरीला मुंबईच्या किनारी मारतील कोली हनल गोली गतल दबालारी ऐकोली सोनीला ओके सो ह्या राऊंडची विनर कोण ती थारोवपाक आमकां चड विचार करपाची गरज ना. ह्या राऊंडची विनर थारता टीम ए ची कॅप्टन. आनी ताका मेळटा पॅनोरमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश. तशेंच हांगासर आशिल्ले 200 रुपया ते मेळटा टीम ए. सो तुमचे जाल्ले आसा आतां 400 रुपया. आनी प्रश्न वता फुडल्या पार्टिसिपंटाक. लगान पिक्चरान आमीर खानचें नांव कितें आशिल्लें? पिक्चर पळयला लगान? ना ना. पण कितें करूं, प्रश्नच तुका पडला हो. एक गॅस कर किंवा चीत अशें कानार पडला. हांगासर उत्तर येना आनी प्रश्न वता हांगासर. तुमकां खबर आसा लगान पिक्चरान आमीर खानचें नांव कितें आशिल्लें तें तुमचे पैकी कोणाक खबर आसा? 5 पैकी? ओके, तांकां येना. ऑडियन्सान कोणाक खबर आसा उत्तर? ऑडियन्साकूय खबर ना. ताचें उत्तर हांवूच दिता. उत्तर आसा भुवन. सो म्हाजे खातीर जरी प्रायज दिना तरी ताळयो मेळो. ओके, सो परत एक फावटी आमी आमच्या कॅप्टनाक फुडें आफोया. सद्या टीम ए कडेन 400 रुपया आसा आनी परत एक फावटी आमकां बजर प्रश्न विचारचो पडटलो. कॅप्टन मुखार येयात. ओके, प्रश्न आसा महाभारतान गांधारी कितली भुरगीं आशिल्ली? कॅप्टनाक उत्तर येना. सो आमी म्हाका दिसता ऑडियन्साक विचारचे पयलीं आमी तुमच्या टिमीक विचारया. टिमी पैकी कोणाक खबर आसा? ओके, तुमकां खबर आसा? 100. उत्तर दिला 100 आनी उत्तर चुकला. उत्तर चुकला. उत्तर हांवूच सांगता कित्याक ऑलरेडी हांगासर उत्तर सांगिल्लें आसा व्हडल्यान तें बी. उत्तर आसा 101 भुरगीं आशिल्लीं. आनी फुडलो प्रश्न परत एक फावटी आमी कॅप्टनाकूच विचारतली. कर्नाटकाचें कॅपिटल. कर्नाटकाचें कॅपिटल कितें? एक गॅस वर्क तरी करात आनी उत्तर दियात बेगीन. बजर दामात बेगीन. तुमी एक्सायटेड जावं नाका. तुमचे कडेन येता हांव. म्हाका दिसता दोनूय टिमीच्या कॅप्टनाक बरेंच टेन्शन जाल्लें आसा. टिमी पैकी कोणाक खबर आसा? बेंगलोर. उत्तर दिला बेंगलोर आनी उत्तर कशें कळ्ळें तुका बेंगलोर म्हणून? कोणा कडेन आयकलें? तूं कर्नाटकाचें इतलो टायम कित्याक कळ्ळो उत्तर दिवपाक? तरी चिंतचें पडटा. आनी उत्तर सारकें आसा बेंगलोर. सो टीम बीक वता 200 रुपया जे स्पॉन्सर केल्ले आसा पॅनोरमा रेस्टॉरंट हांच्यांनी आनी हांगासर आशिल्ले 400 रुपया ते वता टीम बी कडेन. सो तुमचे जाल्ले आसा आतां 600 रुपया. आनी प्रश्न वता फुडल्या पार्टिसिपंटाक. हवा महल खंयच्या शारान आसा? खंयच्या सिटीन आसा सांगा? हवा महल आयकला? खंयच्या शारान आसा? ओके, तांकां उत्तर खबर ना. तुमचे पैकी उत्तर खबर आसा? राजस्थान. शहर सांग. शहर उदयपूर. जयपूर. उत्तर आसा जयपूर. उत्तर सारकें आसा. परत एक फावटी टीम एक मेळटा पॅनोरमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश. तशेंच हांगासर आशिल्ले 600 रुपया ते वता टीम ए कडेन. सो तुमचे जाल्ले आसा आतां 800 रुपया. आनी प्रश्न वता तुमकां. ओके, सारकें आयकात.
तुमच्या आईच्या भावाच्या चल्याच्या आत्याचो घोव तुमचो कोण जातलो? बायलांक आमकां नाती जोडपाक आमी एक्सपर्ट आसा, सो हिका उत्तर येवकूच जाय. नातू जावंय. उत्तर चुकला. या ग्रुपान कोणाक खबर आसा? बाबा. उत्तर दिला बाबा. बाबा किंवा मावसो उत्तर सारकें आसा. ताळयो तांचे खातीर. आणि टीम बी कडे परत वयता एक फावटी अमावंट आणि तांकां मेळटा पॅनोरमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश. तशेंच हांगासर आशिल्ले 800 रुपया ते वता टीम बी कडे आनी तुमचे हल्ले आसा ते कितले? 1000. अकावंट मात धरपाक हे बरें हुशार आसा पासून. हिशोब सारको धरतात. उत्तरां दिवं ना दिवं हिशोब बरो करतात. आनी प्रश्न वता तुमकां आनी हो आसा ह्या रावंडाचो शेवटचो प्रश्न आनी तुमचे कडेन आसा 1000 रुपया. उत्तर जर तुमी चुकली ओके जाल्यार तुमकां प्रायज मेळचो ना आनी हांगासर जर उत्तर कोणें सांगलें जाल्यार सगळो एमावंट तांकां वतलो. आनी जर दोनूय टिमांक जर उत्तर येना जाल्यार ऑडियन्साक प्रश्न वतलो आनी तुमचे कडेन आशिल्ले 1000 रुपया तेजो अर्दो वांटो तांकां वतलो. ओके फिफा वर्ल्ड कप खंय चालू आसा सद्या? आयकलां आसतलें घरान तरी फुटबॉल पळयता आसतलें तुमी जरी पळयना जाल्यार. ओके तांकां उत्तर येना. प्रश्न आशिल्लो 1000 रुपयाचो. हांगा कोणाक येता 5 पैकी? तांकां येना. ऑडियन्सान कोणाक खबर आसा? रशिया. उत्तर दिला रशिया आणि उत्तर सारकें आसा. नांव सांग. श्रुती तिवारी. आणि श्रुती तिवारीक मेळटा पॅनोरमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. आणि जशें आमचो रूल आसा की जर दोनाय टिमीक जर उत्तर येना जाल्यार ज्या टिमी कडेन एमावंट आसा ताजो अर्दो वांटो म्हणजे हांगा सद्या 1000 रुपया आसा ताजो अर्दो वांटो म्हणजेच 500 रुपया ते वतले टीम ए कडे. सो दोनाय टिमीक आतां मेळिल्ले आसा 500 रुपया. सो दोगांय खातीर मोठ्यान ताळयो आमी. आणि फुगोट्यांचो रावंड जो आसा तो आमचो आतां हांगाच सोंपता. घेव एक ल्हानसो दिसो आनी रोखडीच परत येवया. Pride of Ponda Pen Aroma. विसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावटी येवकार आनी तुमी पळयतात जरा हटके. आतां खेळया आमचो फुडलो रावंड जो आसा आमचो खेळ एका मिनटाचो. आनी आमची आयची गेम तुमी पळोवंक शकता. म्हजे कडेन हांगासर पोलो आसा आनी हांगासर टूथपीक दवरला. टायम आसतलो 1 मिनटाचो आनी एका मिनटाच्या टायमान तुमकां टूथपीक तोंडान दवरून हे रिंग्स जे आसा पोलोचे ते काडपाक जाय आनी हांगा घालपाक जाय. आनी एका मिनटाच्या टायमान मॅक्सिमम जे हांगा ट्रान्सफर करतलो ती जातली हे रावंडचे विनर आनी ताका मेळटले पॅनोरमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 500 रुपयाचो कॅश. सो पळोवया हे रावंडची विनर कोण जाता ती. एक स्टॉप. टायम आशिल्लो 1 मिनटाचो आनी एका मिनटान फक्त एकूच सद्या हांगासर पोलो ट्रान्सफर जाल्लो आसा. येस येस कम ऑन. बरें ट्राय केले पण एकूय जमलें ना. स्टार्ट. कम ऑन. येस ये स्टॉप स्टॉप स्टॉप. आम्ही मारू तुमच्या खाली ताळयो. ओके सो हांगासर परत एक फावटी एक. ऑल द बेस्ट.
येस येस. स्टॉप. खूप बऱ्यापैकी ट्राय केले. ओके सध्या 1-1-1 असा. फक्त 2 घालपाक जाय. स्टार्ट. स्टॉप 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 स्टॉप. ओके 2 काढला पण 2पेक्षा जर चढ काढून दाखयता जाल्यार ताका प्रायज मेळूं शकता. कोण चॅलेंज करता? सो रेडी स्टार्ट. पण बऱ्यापैकी ट्राय केले त्याच्या खातीर मोठ्यान टाळ्यो त्यांच्या खातीर. आणि आमचो खेळ एका मिनटाचो हो रावंड आमचो हांगाच सोंपता आणि ह्या रावंडची विनर थारता निर्मला प्रभुदेसाय. फुडें. आणि निर्मला प्रभुदेसाय हांकां मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 500 रुपयाचो हो कॅश. कॉंग्रॅच्युलेशन. जरा हटकेच्या आयच्या भागातला आमचो फुडलो रावंड आसा तो आसा उले उले नॉन स्टॉप उले. आणि नॉन स्टॉप उलोवपाक हांगासर ऑलरेडी आमची 2 पार्टिसिपंट आयिल्ली आसा. सो तांची टॉपीक कितें पळोवया आणि जी विनर जातली तांकां मेळटलें प्रायड ऑफ पोंडा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट स्काय लॉन्च हांचे कडल्यान तांकां एक गिफ्ट मेळटलें. ओके सो टॉपीक पळय तुमची पुस्तक. ओके तुमकां 1 मिनीट नॉन स्टॉप उलोवपाक जाय आणि जो शब्द तुमकां आतां आयला ताचे चडांत चड उच्चार येवपाक जाय. ओके रेडी स्टार्ट. पुस्तक हे आमच्या आयुश्यांतलो सामको खरो मित्र आमगेलो. पुस्तका शिवाय कोणीच रावंक शकना. ल्हान व्हड जाणटी नेणटी हांचे सगळें पुस्तक हो मित्र खरो. एखादे वेळेर जाणटी जाली जाल्यार ताका सगळीं सोडून वता पूण पुस्तक आपल्याक केन्ना सोडून वचना. व्हडले व्हडले आमगेले ग्रंथपाल पळय आसा ते आमगेले खरे मित्र. कारण ती सगळीं पुस्तकां लायब्ररीनी सामकी एक परस एक लावन दवरतात आनी आमचे खातीर सामकी रोखड्या रोखडी पटापट ती पुस्तकां आमकां मेळोवन दितात. तांचेर तरेतरेवार नंबर घालतात. जशें एक रानाक पळय कुमियाची माट्टीची इस्केची झाडां आसता तशीं पुस्तकां खूब आसता लायब्ररीनी. पूण आमकां तें नेमकें तेंच पुस्तक जाय इतिहासाचें जाल्यार आमी रोखडे ते नंबर घाले आशिल्ल्यान आमकां ग्रंथपाल आमकां ते रोखडे हाडून दिता. आमगे वेळ वाचता. वेळ हो खूब म्हत्वाचो न्ही. पुस्तक हें अशें करून आमच्या जिवितांत खूब म्हत्वाचें. तातूंतल्यान आमकां सगळे तरेचें ज्ञान मेळटा. भुरग्यांक खेळ मेळटा. तरूण म्हाका ज्ञान मेळटा. ज्या ज्या देशांनी खंयचे खंयचे शास्त्रज्ञांनी कसले कसले पळय शोध लायल्या ते सगळे पुस्तकांनी आसता. आनी आमकां ते काय बरें ज्ञान मेळटा पळय. तुम्ही कितें करता? हांव लायब्ररीन आशिल्लें. कळ्ळेंच ते लायब्ररीन अशें पण मुद्दाम विचारलें तुमी कितें करता काय म्हणून. तांकां टॉपिक इतलें परफेक्ट आयली पुस्तक आनी तेजी इतली फ्लो आशिल्लो तो तांकां नॉन स्टॉप सगळे थॉट्स येताले. मोठ्यान धावे एक फावटी तांच्या खातीर परत. फुडें तुमची टॉपिक पळोवया. नांव सांग तुमचें. विंदा अविनाश प्रभुदेसाय. सत्री स्टार्ट. छत्री ही अत्यंत पावसाळ्यासाठी उपयुक्त अशी म्हणजे छत्री ही अत्यंत पावसाळ्यासाठी उपयुक्त अशी वस्तू आहे. पण जर पावसाळा सुरू झाला की पहिली गोष्ट हातात येते ती छत्री आणि लक्षातही येते ती छत्री. पण छत्री ही नेहमी विसरतो आपण. कुठेही गेलो की पहिली छत्री विसरतो. आणि माझा नवरा नेहमीच छत्री पहिल्यांदा विसरतो. दरवर्षी पावसाळ्यात आम्हाला नवीन छत्र्या घ्या नवीन ते घ्या. पण छत्री ही आम्हाला पाऊस नाही तर पाऊस असेल तेव्हा आणि उन्हाळ्यात पावसाळ्यात नेहमीच छत्री आम्हाला हातातनं घेऊन जावी लागते.
त्यामुळे छत्री ही आमची कायमची मैत्रीणच आहे. ते काय बोलायचं. ते स्टॉप जाल्ले आसा आनी आमच्या रावणाचें नांवूच आसा उले उले नॉन स्टॉप उले. सो सत्रे बद्दल आनी कोण हांगा उलोवंक शकता? स्टार्ट. पावस सुरू जालो की सत्रीची आमकां याद येता खूब आनी वयर दवरल्यार सुद्दां ती आमकां मेळना पूण आतां ती सोदची पडटा खंय खंय आसा कितें केल्यार ती पळोवची पडटा आनी खंय उरली जाल्यार ती मागीर मेळना. एक दिसांनी कितें अशें कितें सत्री खंय दवरली ती खबरूच ना आमकां म्हणटकीर कोणागेर पावली आमी अशें म्हणटा आनी काल आमगेर एकटो आयलो आनी सत्री दवरून गेलो तो आमी ताका फोन करून सांगले सत्री आमगेर आसा अशें म्हण कळ्ळें. आनी काल बाय आमचे हो म्हाजो पुतणी आसा पळय भुरगो तो म्हणपाक लागलो सत्री आसा तुमगेर हांवें म्हणलें हय कोणाली हांवें म्हणलें तुज्या भावाली आगेली उरल्या काकाली उरल्या आमगे सत्री बेगीन हाड व्हरा म्हणलें. हांव म्हणटा हांव व्हरता येता फाल्यां म्हणल्यार अजून पर्यंत तो सत्री व्हरपाक आयलोच ना पूण आतां ते आमगे 2-3 सत्रे जाले आतां आमची काल परची सत्री म्हाका मेळत ना आतां कितें करया अशें म्हटलें. मागीर पळयलें जाल्यार तें हातून स्कुटर गाडयेन आशिल्ली पुतान व्हेल्ली म्हज्या म्हणटा कितें आतां कितें करया आतां आनी एक सत्री म्हणटा घेवया नवी बाबा हांवें नवी आनी घेवं नाका म्हजे धुवेन व्हेले ती धुव हाडून दितलीच म्हाका पर धुव आयली आनी सत्री घेवन आयले म्हाका म्हणटा की धुवेन सत्री हाडली हय म्हणलें हांवें सांगिल्लें ताका सत्री हाड म्हणून हाडली म्हणलें बरें जालें म्हणून. स्टॉप. तिका टॉपीक मेळिल्लो सत्री आनी ती हातीन मायक धरून आशिल्ली पण ते विसरली की हातीन मायक धरला सत्रीत धरला की सत्री हालत जाली ती. पण तिने सामके एकदम लेटस्ट सगळे थॉट्स तिच्या मनान आशिल्ले ते तिने सांगले. खूब बरी उलयली मोठ्यान ताळ्यो जाल्यो तुज्या खातीर. उले उले नॉन स्टॉप उले ह्या राऊंडची विनर थारता पुस्तक. नाव सांगा तुमचें? जयंती देसाई रमण. जयंती देसाई रमण तांकां मेळटा प्रायड ऑफ पोंडा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट एंड स्काय लॉन्च हांचे कडल्यान फूड वावचर. कॉंग्रेच्युलेशन. उले उले नॉन स्टॉप उले हो रावंड आमचो हांगाच सोंपता. म्हाका दिसता उलोवन आनी आयकून सगळ्यांकूच मातसो घाम सुटला मातशें वारें घेता आनी तो पर्यंत घेवया एक ल्हानसो विसव आनी रोखडीच परत येवया. Pride of Ponda, Pen Aroma. दिसा उपरांत सगळ्यांक परत एक फावटी येवकार आनी आमी खेळुया आतां आमच्या आयच्या भागांतलो फुडलो रावंड जो आसा झटपट फटाफट रावंड. आनी झटपट फटाफट रावंडचो आयचो टंग ट्विस्टर कितें आसा तो सांगचे पयलीं तुमकां सांगूंक सोदता की हो एक पिक्चराचें नांव आसा आनी तो एक्चुली इतलो डिफिकल्ट नांव आशिल्लें की म्हाकाच तो म्हणपाक येनाशिल्लो. सो म्हाका अशें दिसलें की होच आमचो आयचो टंग ट्विस्टर करपाक जाय आनी तो आसा सोनू के टीटू की स्वीटी. ओके सोनू के टीटू की स्वीटी हो टंग ट्विस्टर आसा. सो चडांत चड फावटी हो कोण म्हटलो तो जातलो ह्या रावंडचो विनर. आनी जी विनर जातली तांकां मेळटले प्रायड ऑफ पोंडा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट स्काय लॉन हांचे कडल्यान हो गिफ्ट. ओके सोनू के टीटू की स्वीटी सोनू के टीटू की स्वीटी सोनू के टीटू की स्वीटी चुकली. सोनू के टीटू की स्वीटी 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 सोनू के टीटू सोनू के टीटू की स्वीटी सोनू के सोनू के टीटू की स्वीटी सोनू के टीटू की सोनू के टीटू की स्वीटी सोने के टीटू की स्वीटी सोनू 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 के टीटू की स्वीटी. डन. नाव सांगा? दीपा मिरिंकर. आनी दीपा मिरिंकर हांकां मेळटा प्रायड ऑफ पोंडा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान हो फूड वावचर. कॉंग्रेच्युलेशन.
आणि आता वेळ जाल्लो आसा आमच्या आयच्या भागांतलो फायनल रावंड खेळपाचो जो आसता आमचो चक दे रावंड. आणि चक दे रावंडची आमची गेम कितें आसतली ती तुमकां थोड्याच वेळान कळटली. आमच्या आयचो चक दे रावंडचो गेम आसा तो असो. हांगासर आमी आमचे जी पार्टिसिपंट आसा तांकां आमी उजव्या हातीन दिला बलून आणि दाव्या हातीन तांकां दिला एक टूथपीक. ओके, सो गेम कितें आसतलो तेंच्यांनी टूथपीक घेवन एकामेकाचे बलून फोडपाक ट्राय करपाक जाय आणि शेवटाक ज्या पार्टिसिपंटाच्या हातान बलून उरतलो ती जातली ह्या रावंडची विनर आणि तांकां मेळटले पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 500 रुपयाचो कॅश. रेडी, स्टार्ट. कुछ करिए नस नस मेरी खोले हाय कुछ करिए. कुछ करिए बस बस बड़ा बोले अब कुछ करिए. ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेतरिए या मरिए. ओके, सो तुम्ही आता पळयला की आमची गेम जी आसा आयची जी लास्ट 2 पार्टिसिपंट उरिल्ली तेंच्यांनी कितली टफ केल्ली आसा. सो म्हाका दिसता आमी ही गेम जी आसा ही दोगां मदीं ड्रॉ करची पडटली. सो आयचो जो प्रायज आसा 500 रुपीज कॅश तो वांटून वता आयच्या दोनूय ह्या लास्ट पार्टिसिपंटा खातीर. सो तांकां मेळटा 250 रुपया आनी 250 रुपया आनी मोठ्यान ताळयो. आयच्या चक दे रावंडची विनर जाता रंजना आणि प्रणिता आणि तांकां मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 500 रुपयाचो कॅश. आणि आयचो भाग खेळटना खरेंच तुमी पळयला की कितली धमाल आयली आमकां आणि ही खास करून आमची 2 जी पार्टिसिपंटां आशिल्लीं तांच्या खातीर चड. आणि सगळी जी आमची हांगासरली जी पार्टिसिपंट आसा ती खरेंच खूब एक्टीव आणि भरपूर तांच्या मदीं उत्साह दिसून आयलो. फुडल्या भागान असोच उत्साह घेवन वचुया आनी खंयच्या तरी वाठारात. तोपर्यंत पळयत रावा तुमी सगळ्यांचो आवडीचो गेम शो जरा 3, 2, 1. मंद असावे जरा करुणा भरल्या मुकाटपणी अंतुला धरावे जरा उराश. ना विसरले. एकाडा मातशें यार चॉकलेटी वाटा सगळ्या. एकामेकाक धुकलप ना आणि टूथपीक बलूनाकच तोपात आणि खंय तोपू नाकात. ओके, सोनू कॅट ट्विटू की स्वीटी. सोनू के टूटू की स्वीटी, सोनू के टूटू की सोटी, सोनी के टूटू की सोटी, सोनी के टिटू की म्हणला. सोनू